नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. शेनवारा गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक एपिसोड घडलो. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे थंय पावलो. ताणें CMO चीफ मेडिकल ऑफिसराक सामको हिणसायलो, ताजी इज्जत काडली. ते उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केलो. विश्वजीत राणे हांकां तेन्ना माफी मागची पडली. आज सकाळीं दोतोरांचें एजिटेशन आसा. ताणें विश्वजीताची माफी मागपाची परत एकदां मागणी केली. जाहीर रित्या माफी मागचें मागलें. विश्वजीत राणे हांणी ट्विटर हँडला वयल्यान तांची जाहीर रित्या परत एकदां माफी मागल्या. 2 वेळा विश्वजीत राणे हांणी माफी मागिल्ली ह्या इशून. तरी हो इशू खतखत्ता, लोकांच्या मनान खतखत चालू आसा. ह्या विशयाचेर 2 मानेस्त आमच्या स्टुडियोन आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. डॉक्टर दत्ताराम देसाय, जे एक सामाजीक फुडारी आसा हांव तांकां म्हणन, पण ताजे परस इम्पॉर्टंट ते आज हांगा आसात IMAचे गोवा चॅप्टराचे अध्यक्ष म्हणून. आमचे मदीं आसात किशोर नायक गांवकार, एक खडेगांठ पत्रकार. सगळ्यान पयलीं हांव दत्ताराम बाब तुमचे कडेन वता. हेंच हांवें सांगलें 2 दीस हो विशय गोंयांत खतखत्ता आनी पयलेच खेपे अशें म्हणून जर दोतोरांच्या मनान एक राग उत्पन्न जाल्लो हांव पळयता. तुमचें ह्या विशयाचें आकलन कितें? इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही सगळ्या भारतभरच्या डॉक्टरांची एक संघटना आसा. ताजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा ब्रांच हाजो हांव ह्या वर्सा खातीर अध्यक्ष आसा 2025-26. आतां हातूंत भितर सगळ्या गोंयचे मेळून सादारण 1700 डॉक्टर्स मेंबर आसात. आनी आमची संघटना जी आसा ती डॉक्टरांच्या हिता कडेन पळयता. डॉक्टरांचेर कितें अन्याय जाता आसत, खंयच्याय डॉक्टराचेर खंय कोणी हल्लो करता आसत, त्या वेळार आमी थंय वता. ही जी घटना घडली, ही घटना गोवा मेडिकल कॉलेजींत शेनवारा घडली. आमचेच मंत्री आनी ते बी आरोग्य मंत्री थंय वतात. ते जे पद्दतीन तांणी उलयले आनी त्या नंतर तांणी डॉक्टर आमचो जो डॉक्टर रुद्रेश हो थंय आशिल्लो ताका मास्क सकयल देंवोवपाक लावप. त्यानंतर ताजी शब्दांनी ताका इतलो हें करप की एका डॉक्टराक अशे पद्दतीन सर्वसामान्य मनीस सुद्दां हें करूं शकना. पॉलिटिशनांक तर आमी चड जबाबदार मानता ह्या हातूंत भितर. तर अशा व्यक्तीन ताजेर असो हल्लो करप हें इंडियन मेडिकल असोसिएशनाक मान्य जालें ना. आनी ताबडतोब आमी ताजेर एक्शन घेवपाक सुरवात केली. आमी सगळ्यांनी मिटींग घेतली, झूम मिटींग घेतली आनी आमी ताजेर निशेधाचें पत्रक काडलें. ज्या डॉक्टराचेर मंत्र्यान आघात केलो म्हणुया, शाब्दीक आघात केलो, त्या मंत्र्याक त्या डॉक्टराक उलोवपाक सुद्दां चान्स दिवंक ना, ताका आपली बाजू मांडूंक दिवंक ना आनी एके भशेन डॉक्टरांचो आवाज दाबून दवरपाचो प्रयत्न केलो. आमचे जे डॉक्टर भाव आसात तांकां जो रेस्पेक्ट जाय तो रिस्पेक्ट हांगा मेळना अशें दिसलें. म्हणून आमची संघटना तातूंत भितर देंवल्या आनी आमी त्या विरुद्ध झगडटा. ओके. किशोर, म्हाका तुजे कडल्यान जाय की एक बाजू IMAन मांडली, तुजें कितें ह्या विशयाचें आकलन? ना, ताका दुसरी बाजू आसपाचो प्रश्नच येना. IMAन जरी दोतोरांक ते रिप्रेझेंट करतात म्हणून ताणें आपली बाजू मांडली, पूण ह्या गोष्टीक दुसरी बाजू ही नाच. कारण ज्या पद्दतीन ती घटना घडली, ज्या पद्दतीन एका दोतोराक जी वागणूक मेळ्ळी ती एक्सेप्ट जावपाकूच शकना. आतां ताची कारणां कितें, कित्याक लागून ती घडली, ताचेर आमी डिबेट करपाक शकतात, डिस्कशन करपाक शकतात. पूण ह्या गोष्टीक दुसरी बाजू आसपाकूच शकना. सगळ्यान हेतून दखल घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हटल्यार जशें आतां दोतोरान सांगलें की पुराय तो जो इन्सिडंट आसा तो रेकॉर्डबद्ध करपाचो पयलीं प्रकार जो घडलो आनी पुराय सगळ्या लोकांनी पळयलो कितें घडलें, मंत्री कितें उलयलें. व्हिडिओग्राफी म्हटल्यार आनी त्या व्हिडिओग्राफीन जेन्ना मंत्री सांगता तुजो मास्क देंवय रे म्हणून, हाचो अर्थ त्या दोतोराचो चेहरो पुराय जगाक दाखोवपाचो हेतू आसलो काय कितें, असोय तातूंतल्यान एक प्रश्न येता. कित्याक मास्क? कारण दोतोराक मास्क जे घालतात इट इज नॉट चेहरो लिपोवपा खातीर तो मास्क नासता. तो मेडिकल थंय वेगवेगळे पेशंट येतात कॅज्युअलिटी, ती ताची गरज. सो म्हाका कितें दिसलें की तो व्हिडिओ, ते रेकॉर्डिंग आनी तेचो मंत्र्याचेर परिणाम आनी त्या सगळ्या परिस्थितीचो त्याच्या भाशेर जाल्लो परिणाम, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो मेस्तुराद जाल्ल्यो आसात. पयल्या सुवातीर ह्या घडणुकीक दुसरी बाजू आसपाचो प्रश्न. म्हाका एक दोतोर सांग,
थंय आतां डीन आसा, थंय आतां चीफ मेडिकल ऑफिसर आहा, थंय सुपरिटेंडंट आसा. तुमी पत्रकारांक थंय भितर व्हिडिओग्राफी करपाक केन्ना दिनात, बंद करतले. मंत्र्यां बरोबर हे व्हिडिओग्राफर तयार जातात, ते ताजे फाटल्यान वतात, ताका सदांच ताजे फाटल्यान घेवन भोंवतात. कोणें आडयलो ना कसो ताका? हो प्रश्न आमकांय पडला. IMAचे ऑफिसर्स म्हणून आमकांय हो प्रश्न पडला की थंय अशा पद्दतीन व्हिडिओग्राफी जावंक शकता कशी. हाजेरूय कारण हातून फक्त तो दोतोर न्ही, कोण पेशंट हय, तांची सगळें. प्रायवसी उल्लंघन जालां. हय, प्रायवसीचें उल्लंघन जालां हेंच आमी म्हणटा की हाजे फुडें आमचे त्या डिमांड्सान हो एक डिमांड आसा की हाजे नंतर अशे पद्दतीन व्हिडिओग्राफी जावंक शकना किंवा पेशंटाची प्रायवसी जी आसा न्ही ती मेंटेन करपाक जाय. ती डॉक्टराची जबाबदारी आसा. ताका लागून आतां हाजे फुडें आमी जे डिमांड्स घातल्या IMAचे तातूंत भितर तेंय एक आसा. ओके किशोर, तुजो हांवें आज सकाळीं एक व्हिडिओ पळयला. तातूंत कांय तुवें ज्वलंत विशय मुखार हाडल्यात. हो इश्यू चलता आसतना GMCचे फंक्शनींग, आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटरां कशीं चलतात, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरां कशीं चलतात, हाजे बद्दलूय डिबेट मुखार आयल्या. कारण ह्याच विशया कडेन ती डिबेट संबंदीत आसा. पूण हांव तुका तेंच करता पळय आं. ज्या वार्ताहरान हो फोन केलो मंत्र्याक किंवा ताका जी पळय मेसेज धाडली, ताका कितें आशिल्लें, ताजें मायक 10 दिसाचे OPDन वखद दिल्ली, ताका 10 दीस इंजेक्शन घेवपाक दिल्ली. जेन्ना 10 दीस प्रिस्क्रायब करतात तेन्ना शेनवारा ईदाची सुटी आसतली, हेंय बी गृहीत धरिल्लें आसता. सो तो जेन्ना पळय थंय इंजेक्शन घेवपाक वता, थंय वेवस्थाच नासप, ही चूक कोणाची? ना आतां राजूबाब, हेतून चूक कोणाची असो जर आमी शोध घेवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता त्याच्या खातीर एक कमिशन आमकां बसोवचें पडटलें. ना कशें कमिशन? ना. हांव तुका कमिशन म्हणून हय, विचारता. हय. हांव तुका एक जागृत पत्रकार म्हणून Yes. विचारता. तुज्या मनान भितर हय. जे कितें भावना आयल्या त्यो म्हाका ती सांगप. पयली गजाल GMC म्हटल्या उपरांत पयली गजाल जी गरजेची, जी प्रत्येक दर एक मनीस, तो मागीर केदो व्हडलो VIP आसूं नाजाल्यार सामान्य मनीस आसूं, त्याच्या मनान एक गजाल स्पश्ट आसा की वळख जर ना जाल्यार GMCन तुजें कांयच शाणपण ना. GMCच कित्याक सगळी हेल्थ सेंटर कडेन. किंवा कम्युनिटी सेंटरान सुद्दां हेल्थ सेंटर न्हू, आता ह्या सध्याच्या परिस्थितीन राजकीय व्यवस्थेन अशी परिस्थिती तयार करून दवरल्या good की point. तुका खंयसरूच त्यांच्या शिफारशी शिवाय तुजें कांयच जावपाक शकना. आणि ती तांणी मुद्दम इट इज आर्टिफिशियल. कारण तांकां तें जाय, प्रत्येक मनीस आपल्या कडेन येवन फेवर मागलेलो. एक गजाल. दुसरी गजाल, मेडिकल किंवा खंयची मेडिकल व्यवस्था आसता तेन्ना मनशाच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसता, आकांताचो प्रश्न आसता. मनीस वाचोवपा खातीर मनीस धडपडटा आनी त्या धडपडीन कोण मेळटा ताका आपल्या पद्दतीन फोन करप स्वाभाविक आसा. आतां आमी धरया की त्या पत्रकारान थंय व्यवस्था ताका बाबा इंजेक्शनाची नसल्या कारणान तो कॅज्युअल्टीन गेलो. कॅज्युअल्टीन ताका दोतोरान आतां कॅमेराचेर जे आमकां दिसला तें वेगळें नाट्य दिसलां. थंय पेशंटा कडेन दोतोर कसो वागलो, तो खरोच रूड वागलो काय, खरोच चुकीचो वागलो काय, हें काय आमी पळोवंक ना. त्यामुळे कोण सांगता तेजेर कितलो विश्वास दवरप, तेच वास्तव कितें हो इन्क्वायरीचो विशय जालो. पुणून समजा ते जालें सगळें आनी तेणी सांगलें की बाबा कॅज्युअल्टी ही इमर्जन्सी, हांगासर इंजेक्शन दिना, तूं चल आनी घे. मागीर आमच्या म्हायती प्रमाणे मागीर तेणी फोन केलो, इंजेक्शन घेतलें. मागीर कितें जालें की वॉर्डार वचून इंजेक्शन घेवपाक मेळटा, पूण वशिलो लायतकीर मेळटा, वशिलो लायतकूच मेळटा. आतां जालो असो विशय की त्या जर्नलिस्टान आपल्याक चुकीची वागणूक मेळ्ळी असो एक मेसेज धाडलो मंत्र्याक. आतां कशें आहा, लोकांची अशे मेसेजी धाडपाची, तक्रारी करपाची ही पद्दतूच आसा. ती मेसेज कशी घेवप, ती कशी हँडल करप, हेचें भान हे मंत्र्याक आसपाची गरज आसली. त्या गोष्टीचो येदो व्हडलो भाऊ करून आतां एक गजाल बरी, आमी परत आमी फुडें मंत्र्याचे जे पळय कितें वागणूक उलयतले, पूण आमी प्रश्न आहा तो सिस्टमीचेर. आतां सिस्टमीच्या संदर्भात एकूच तुमकां सांगता, GMC खूब लागींच्यान हांवें पळयल्या. एक म्हटल्यार पेशंट म्हणूनय पळयल्या आनी दुसरो पेशंटा बरोबर गेल्लो एक नातेवाईक किंवा एक मित्र हेल्प करपाक, तेवूय पळयला. GMCचे दोनूय बाजू आसात. पूण ह्या दोनूय बाजूचे कंपॅरिजन जर हांव तुमकां सांगीत जाल्यार ऑलमोस्ट 70 to 75% GMCन खूब बरी वागणूक मेळटा आनी 25% उडदामाचे काळे गोरे आसतात ते आसतातूच. पुणून सिस्टम चुकीची असल्या कारणान थंय परिस्थिती अशी आसा की कोणूच कांयच करूं शकना आनी त्या सिस्टमींतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली उप्रासतात. ह्याच विशयाचेर मंत्र्याक GMCन येवचें कित्याक पडप? कांय वर्सां पयलीं न्ही एकलो वेट्स एंड मेजर मंत्री आशिल्लो गोंयान, तो वचून पेट्रोल पंपार तपासतालो. अरे तुजे कडेन स्टाफ ना, तुजे कडेन ऑफिसराक पगार आमी पळय दितात, तो कित्याक दितात?
म्हणटकीर तुजे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजीन डीन आसा, सुप्रिटेंडंट आसा आनी हे सगळे एफिशियंट ऑफिसर आसतना मंत्री थंय येवपाचें कारण कित्याक? काय हे तुजें कामच करना ते दोतोर? ना ते कशें आसा राजू, हांव मातसो स्पश्ट उलयतां. हय म्हाका जाय. पत्रकार आणि राजकारणी हय हांचे संबंध असतात. हय राजकारणी थोडेशे पत्रकार राजकारणी आनी दोतोरांचे संबंध ते आसा. आसात. बढत्यो घेवपाक, वशिले लावपाक, काम न करपाक असत त्याचा म्हाका अनुभव ना. हा. फक्त पत्रकार आणि राजकारणी म्हणजे कशें आसा, राजकारणी पत्रकारांक भितात. अशें कांय ना आज. हांव नकळ, पूण तशें म्हाका दिसता आनी ताका लागून पत्रकाराचो फोन आयल्या बरोबर ताजेर ताबडतोब एक्शन घेवपाची म्हणून ताणें स्पॉन्टेनियसली तें सगळें केलां अशें म्हाका दिसता. पूण हातूंत जेन्ना त्या डॉक्टरान इंजेक्शन दिवं ना अशें जर पळय म्हटलें न्ही, ताजेर म्हाका मातशें उलोवपाक जाय. हय कशें आसता, कॅज्युअलिटीन रुटीन इंजेक्शनां दितात अशें जर एकदां गोंयच्या लोकांक खरी कळ्ळें खबर, आसत खरी खबर, जाल्यार फाल्यां सगळे लोक सुटये दिसा कॅज्युअलिटीन येतले. खरी खबर. आणि जर पयलीं इंजेक्शन दिल्लें आशिल्लें, कोणाच्या मंत्र्याच्या वशिल्यान दिल्लें आशिल्लें म्हणुया किंवा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोणाच्या वशिल्यान दिल्लें आनी फाल्यां जर ताका दुसऱ्या मनशाक दिलें ना आसत, हाजे परस चड ना बोवाळ. पण दोतोर प्रश्न हांवें तो न्ही, प्रश्न असो ताज्या मांयक 10 दिसाची इंजेक्शनां प्रिस्क्रायब केल्ली. कोणें केल्ली? GMCन केल्ली. तो गेलो ओपीडीन, तेन्ना ताका सांगलें आज ओपीडी बंद आसा. तो खंय वतलो? जेन्ना GMCन विचार करपा नाका आशिल्लो. इंजेक्शन रूम म्हणून वेगळो रूम आसपा जाय. मागीर ज्या दिसा सुटी आसा त्या दिसा फक्त इंजेक्शन्स आणि ड्रेसिंग करपाक वेगळो रूम सो आसता. ताजें कितें चुकलें? जर तो हांव ताजी बाजू घेना, चूक कोणाची हांव बाजू तसं म्हणना. GMCची घेता. Yes. गोवा मेडिकल कॉलेजीन 10 वर्सांचो ताका डोस पळय जेन्ना प्रिस्क्रायब केलो, तो वतलोच न्ही. हय. तो खंय वतलो? तो ओपीडीन ना, कॅज्युअलिटीन गेलो तो बोवडो. बरोबर, ताजेर थंय चूक ना. 2-3 दोतोर 2-3 नर्सी आसात त्यो. मागीर तो म्हणटा की आपल्याक उद्धटपणाची जागडी. हांव तें सुद्दां म्हणना, हांव तें मानच ना. हांव म्हणटा सिस्टम, हय ही जी पळय एक सिस्टम आसा की इंजेक्शनाची वेवस्था तुमी करनात. दुसरें थंय वेगवेगळे तरेचे दोतोर आसा, वॉर्ड आसात, थंय सुप्रिटेंडंट आसतात, डीन असतात, वेगवेगळे खात्याचे प्रमुख आसात. ही सिस्टम जाग्यार कित्याक पडना? मंत्र्याक फोन केलो जाल्यार हाजोर पत्रकारच न्ही, सगळे आमदार फोन करता आसतले. किशोरान एक बरो ज्वलंत प्रश्न काडला. हे राजकीय वेवस्थेन न्ही सगळे फोन राजकारण्याक येतगिरीच कामां जावप अशे तरेची एक वेवस्था तयार केल्या आणि हे राजकारण्यांनीच करून दवरला. राजकारण्यान करून दवरल्या. कित्याक तांकां सगळें आपले कडेन आयिल्लें जाय. Yes, Exactly. yes, yes. कळ्ळें न्ही? बरोबर. जालां अशें आमचे मतदारसंघ सामके ल्हान, 25,000 लोकांक खुश दवरतकच निवडून येता. बरोबर. मागीर त्या सगळ्यांक जर तो हें करतलो जाल्यार मागीर ताका प्रत्येकाक खुश दवरूंक जाय. मागीर हें एक बरें साधन आसा ज्याच्या आरोग्याशी संबंदीत आसा. तो म्हणटा म्हाका तेणें अशें हें करून दिलें, तशें करून दिलें, म्हाका रोखडी सोय करून दिली, खाट मेळून दिली, जालें. ना अशीं मतां. पूण हांव तुका एक हांगा डेविल्स एडवोकेट म्हणून दोतोर एक प्रश्न विचारपाक वता. 8-10 दीस पयलीं होच विश्वजीत जो आज कॉन्ट्रोवर्सीन आयला गेल्लो म्हापसा हॉस्पिटलान. हां. ताणें एक दार उगडून पळयल्यार थंय एक दोतोर आनी 2 दोतोर खबरी मारीत बसल्यात. जेन्ना भायर पेशंटाची लायन लागल्या ताणें ताका तापयलें. ताणें सांगलें एप्रन कित्याक घालूना. थंय ताजो इन्सल्ट केलो. हो इन्सल्ट पयलो आशिल्लो TV व्हिडिओचेर आयिल्लो. खरें म्हळ्यार हांवेनूय हो व्हिडिओ पळयला. हय राजू कशें आसता ना, हय. पेशंटाक प्रिपेअर करपाक टायम दिता तेन्ना डॉक्टर गजाली मारूं शकता. नर्सीक सांगता तो पेशंटाक प्रिपेअर कर, तितल्या वेळा भितर ताका टायम आसता. आसतय बी, म्हणजे हांव अशें ना म्हणना, देर आर ब्लॅक शीप इन अवर प्रोफेशन ऑल्सो. हांव अमान्य करिना, तांकांय जाग्यार हाडूंकूच जाय. बट देर इज अ प्रॉपर सिस्टम. ना पूण तुमी IMAन हांव एक दोतोर पळय, तुका आमी खूब रिस्पेक्टान मानतात. डॉक्टर दत्ताराम देसाय हो सादो दोतोर न्ही, सामाजीक भावना आशिल्लो दोतोर. तेन्ना तूं ह्या कार्यावळीन आयलें तें म्हाका सामकें भितरल्यान म्हाका बरें दिसलां. कारण तुका आमी जागरूक दोतोर म्हूण पळयतात, एक समाज परिवर्तनाचो भाग आशिल्लो दोतोर. थँक्यू. हे गैरवेवस्थेक IMA पत्रां कित्याक बरयना? फॉर एग्जाम्पल ती 2 दोतोर जेन्ना सापडलीं अशी खबरी मारता आसतना मंत्र्यान ते आरोप केलो, दुसरी बाजू आयली ना. अशे वेळार IMAचें काम आशिल्लें की म्हापसा हॉस्पिटलाक फोन करून बाबा तुमी लोकां प्रती तुमचे भितर आदर, रिस्पेक्ट आनी कामाची भावना आसपाक जाय. ते IMA मेंबर आसा काय ना हें पळोवचें पडटा. सगळे IMAचे मेंबर्स जायनात. ओके. स्पेशली गव्हर्मेंट डॉक्टर्स जे आसा न्ही ते IMAचे मेंबर्स जावपाक सोदिनात. आनी IMAचे मेंबर आसल्यार तांचेर बंधनां आसतात खुबशीं. ओके. अशेंय आसा. ताका लागून आमकां तांचे कडेन डायरेक्ट
गव्हर्मेंट डॉक्टरां कडेन डायरेक्ट आमकां सांगपाक मेळना की तुमी अशें करात तशें करात म्हणून तांचेर गव्हर्मेंटाचो हें आसता. म्हापशा केस तुवें आयकल्ली. म्हापसा केसी तुज्या मनात विचार आयलो ना की अरे ही गैरव्यवस्था मरे, डॉक्टर लोकां प्रती तांकां पयचे कितें आदर आनी एक सेवा भाव वृत्ती जाय ती ना. ना राजू सर, जालां अशें की ताका दोनूय बाजू आसात. म्हणजे कांय दोतोर हे बेजबाबदारपणान वागतात अशेंय आसा, कांय गजाली ह्यो बाय नॅचरल जायत असतात. आता तुम्ही जशें दोतोराक सांगल्यात की IMAचे दोतोरान सांगलें की IMAचे सगळे दोतोर मेंबर जावपाक शकना, पुणून IMA ही दोतोरांच्या संदर्भात विशय हाताळणारी एक संस्था आणि आमकांय ह्या संस्थे कडल्यान खूब अपेक्षा आसा की आमच्यो ज्यो कागाळी तक्रारी किंवा आमच्यो अपेक्षा ज्यो दोतोरां कडल्यान आसात, घडये आमी चुकता आसत, आमी चुकता जाल्यार तेंच्यांनी आमचें कितें चुकता तें सांगचें आनी ते कितें चुकतात जाल्यार आमचें तांणी आयकून घेवचें. हांव रिक्वेस्ट करता दोतोरा कडेन, खरीच रिक्वेस्ट करता, कारण हांवें स्वता अनुभव घेतला. दोतोर, एक तुमी जर टीम करशात 5-10 जाणांची आनी वचोन फक्त कॅज्युअलिटी फुड्यान त्या टिमीन फक्त वग्गी रावन पळोवपाचें कसो कॅज्युअलिटी फंक्शन जाता. एकूच वरां आनी कोणाक कांयच इन्स्ट्रक्शनां दिवपाची गरज ना. रुटीन पेशंट येतलो, थंय कॅज्युअलिटीन वयतलो, ट्रिटमेंट. अशी इतली गैरव्यवस्था आसा की तो दोतोर कांयच करूं शकना. इतली परिस्थिती आमी पळयला. तुमकां बद्दल हांवें सांगलां की वळखी शिवाय कांयच जायना. पेशंट घुसल्या उपरांत फोन कोणा ना कोणाचो तरी फोन येता, म्हाजो मातसो पेशंट येयला, म्हाजो मातसो पेशंट येयला. तो हँडल करतलो कसो? आनी एक्सिडेंटाच्यो केसी ज्यो येताच सांजच्यो आनी तेतूंतल्यो अर्द्यो ह्यो सोरोपियन एक्सिडंट, अर्दे मायग्रंट तांकां उलयल्ले सुद्दां कळना. ह्यो सगळ्यो गजाली प्रत्यक्षान पळोवन बाबा हे अशें जर घडटा जाल्यार तेजेर कितें उपाय करप? हॉस्पिटलान हें जें पळय कितें चल्लां, दोतोर सदांच कमी पडटले, पूण तांच्या फाटल्यान उबें रावपाची पळय ताणें आतां पळय म्हणलें IMA अशे तरेची एक कृतीशील भुमिका घेवंक शकतली. घेवं शकता, हय घेवं शकता, पूण ताका सरकाराचोय पाठिंबो जाय आनी लोकांचोय प्रेशर. हांव म्हणटा प्रेशर हां? ना, हांव म्हणटा कितें, तुमी आज पळय जशे उठल्यात आनी मंत्री म्हणनासतना तुमी उबे रावल्यात, तुमी स्ट्रॉंग स्टँड घेतला. अशे तरेचो स्ट्रॉंग स्टँड 20 वर्सां पयलीं घेताले. हालीं तुमी सगळे अशे पातळ कशे जाले तें म्हाका कळना. टू पुट द सिस्टम इन प्लेस. सिस्टम जर एकदा स्टुडंट्स आज ते तुमच्या वेळार जे स्टुडंट्स हय. एक्टिव्ह आशिल्ले तेच म्हाका आज एकूच बरें दिसलां की आज IMA प्रत्यक्ष त्या फिल्डार नासतना थंय एज्युकेशन चालू आसा. Exactly. हें म्हाका बरें दिसलां. एक्झॅक्टली. म्हाकाय आज उमेद जाली, अरे फर्स्ट टायम कितलो तेंपान system- म्हणजे अन्याया विरुद्ध झगडपाक खंय तरी आज तांणी सुरवात केल्या अशें म्हाका दिसता. सिस्टम आनी दोतर चालू उरपाक. सिस्टम दोतर सारकी जर जाग्यार येत जाल्यार सगळेच प्रश्न सुट्टले. म्हणजे कोणाची वळखूय हाडपाची गरज ना आनी दोतोरांक कोणा कडेन असो वागपाची गरज आनीक एक म्हाका एक पर्टिनंट असो प्रश्न आज लक्षान आयलो तो असो की जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की तुका आपूण सस्पेंड करतलो, थंय डीन आसा, सुपरिटेंडंट आसा, ते कशे मोने? तें हांव सांगूंक शकना, पूण ना, तें पूण हास्यास्पद तुवें गजाल. भाश्य करचें. हास्यास्पद म्हाका- गजाल ती. हां, हय. ही हास्यास्पद गजाल आनी म्हाका अशें दिसता की दे वेर स्टन्ड. जे तांचे तोंडां पळयलीं हांवें, दे डिडंट नो की मंत्री आनी अशें उलयतलो बरोबर. अशें तांकां कळ्ळेंच ना अशें म्हाका दिसता. तांचे चेहरे हांवें पळयले. ना, पूण राजू सर, हेतून न्हू म्हाका एक मुद्दम पत्रकार म्हणून म्हाका एक भितर हें घालपाचो आसा. आतां मिनिस्टरान त्या व्हिडिओन सांगलें आय विल सस्पेंड यू म्हणून, बरोबर? तो CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर. चीफ मेडिकल ऑफिसर इज अ गॅझेटेड ऑफिसर. Correct. ताका सस्पेंड करपाचो अधिकार डिनाकूय ना आनी सुप्रिटेंडंटाकूय ना. ताका सस्पेंड करतलो जाल्यार आयदर हेल्थ सेक्रेटरी नाजाल्यार पर्सनल डिपार्टमेंटान करचो पडटलो. कोणेच खंयच्याच मेन स्ट्रीम मिडियांतल्या रिपोर्टरांनी कन्फर्म करच्या शिवाय दुसरे दीस बातम्यो छापून डॉक्टर निलंबीत, हें कितें? कारण सिस्टम तशी तूं ना, म्हणटा सिस्टम पत्रकाराच्या शिफारसीचेर सगळो हो प्रकार घडलो. हेचो अर्थ पत्रकार म्हणजे देव न्हू. हांव 22 वर्सां पत्रकारितेन आहा. म्हाका केन्नाच कोणाक कार्ड दाखोवपाची गरज पडोंक ना. आमकां मान सन्मान जो मेळटा पळय, इट इज रिस्पेक्ट फॉर अवर वर्क. रिस्पेक्टान मेळोंक जाय तो. अच्छे कार्डां दाखोवन मान सन्मान घेवपाची संवय काय पत्रकारांक जाल्या पळय, दॅट इज टोटली रॉंग. टोटली रॉंग. म्हाका एक तेच सांग, हो इशू दोनूय तरेन पळोवं येता की सर्वीस रूल कितें म्हणटा, सस्पेंड हाज ताणें पळय म्हणला. तशी दुसरी बाजू कितें, मिनिस्टरान पळय जेन्ना सस्पेंड म्हणप तो ब्रह्मवाक्य न्ही तें. कोण ताचेर आनी पत्रकार एक फुडें वतलोच. राजीव, ताणें पूण एकदांच म्हणूंक ना हें आनीकय म्हटलां. हाजे पयलीं सस्पेंड कितलेशेच जाले पूण न्ही. ना. ड्रायव्हर, दोन ड्रायव्हर जावं ना. म्हापशा तीच जाली गत न्हू. म्हापशा सस्पेंड केली एक कोणाक तरी, सांची कळ्ळी की ती 70चीच म्हणून सांची सस्पेन्शन ऑर्डर भायर.
सो हो कॅमेरा हा पळय कॅमेरा हय, in ही camera. सगळी कॅमेरा वाढलाय कॅमेरा वाटलायता सो कॅमेरा आता पत्रकारच कॅमेरा पत्रकाराचो कॅमेरा न्हू तो थंय मिडियाचो कॅमेरा न्हू स्वतंत्र तो स्वतंत्र कॅमेरा Exactly. आणि तो स्वतंत्र वागलो आणि ही सगळी वाढ लागली आणि म्हणून किशोर म्हाका दिसता स्वतंत्रपणे तो कॅमेरो हाडलो म्हणून आमकां हें सगळें कळ्ळें. कळ्ळें Yes. ना जाल्यार आमकां कळचेंय नाशिल्लें एका दृश्टीन बरें जालें ना पूण तुमकां कळचें नाशिल्लें पळय म्हणटा हय. म्हाका एक सांगात गोवा मेडिकल कॉलेजीन अशे इन्सिडेंट खूब जाल्यात दोतोरांक हाडून सेक्रेटरेटान 2 वर्सां बसोवप जे एफिशियंट डॉक्टर्स तांचेर एक्शन जावप आनी ताजेर कांयच इन्क्वायरी जावप ना आनी तातूंत भितर IMA किंवा अशे तरेची दोतोरांची संघटना हांकांय कांय कळप ना कारण निमाणे कशे आहा 2 तरेचे दोतोर आहात एक एग्रेसीव असतात बरोबर. पूण गव्हर्मेंटान पळय जे दोतोर येतात न्ही ते अशे सबड्यूट जातात ते तांचे भितरले तेजच वता ताका लागून ते न्ही मंत्र्या कडेन सरकारा कडेन खंयचेच वितुश्ट घेवपाक वचना वचना. पण अशे वेळा IMA सारखे जी पळय संघटना आसा तांचो रोल आसा काय तांचो रोल ना ना पळय कशें आसा त्या मनशाक जर नाका आसत हय. जाल्यार आमी ताज्या हातून पडना पडनात करेक्ट करेक्ट आतां तुमी कित्याक सुद्दां- पडले काय विचारताले आतां ह्या हातून सुद्दां आमी पयलीं कन्फर्म करून घेतला की तो बॅक फाटीं सरचो ना मू हां म्हजेर एक्शन जाता ती जावं नये हाजे खातीर आमी फुडें सरता पूण त्या मनशाक जर तें नाका आसत जाल्यार आमी कित्याक हें सारकें करता? अशें आसा सारकें म्हाका दोतोर आनी एक हांवें पळय म्हणलें तशें ऑर्थोपॅडीक डिपार्टमेंट आहा सकाळीं 4 वरांचेर लोक थंय लायन लागतात 4 वरांचेर ते कावंटर सुरू जाता 9 वरांचेर मागीर ताका टोकन मेळटलें आमी एफिशियंट म्हणटात आमचें हॉस्पिटल आमी ते सामकें देशांतले टॉप म्हणटात आमचे कडेन हेल्थ सर्वीस देशांतले टॉप म्हणटात गोंयचे लोकांक सकाळीं 4 वरांचेर येवन रावचें येवन रावचें पडप आनी 9 वरांचेर तो कावंटर उगडप मागीर टोकन मेळटलें मागीर तो 10 वरांचेर थंय वता मागीर तो 4 मेरेन हॉस्पिटलान उरलो हाजेर खरो जो म्हणजे आतां आमच्या डॉक्टराक हें केलें त्या मंत्र्यानूच हाजेर सगळो विचार करपाक जाय की त्या लोकांक थंय पयलीं वचून बसनासतना कसो नंबर मेळटलो आनी सगळें व्यवस्थीत म्हणजे बेकायदेशीर न करता की त्या मनशाक Exactly. दिसूंक जायना की म्हजेर अन्याय जालो म्हणून आतां तुमकां सांगता जे पळय आतां हें हाय हँडेडनेस चलता ताजो सगळ्यांत त्रास जर कोणाक जाता आसत जाल्यार थंयचे जे डॉक्टर्स आसा न्ही तांकां त्रास जाता गार्डचे डॉक्टर्स इंटर्न्स कित्याक ते व्यवस्थीत कामूच करूं शकना तांकां प्रत्येक वेळार हाका पयलीं पळय ताका पयलीं पळय आनी जो सिरियस पेशंट आसा तो थंय बाबडो तळमळटा हे पॉलिटिशियन्स दोतोर पेशंट हांचे प्रमाण हय. हाजो कितें अभ्यास जाला मेडिकल कॉलेजच्या बाबतींत तरी म्हाका खबर मेडिकल कॉलेजच्या बाबतींत एकूच जाला हांव तुमकां सांगता प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आनी अर्बन हेल्थ सेंटर्स सब सेंटर्स ही पळय आसा न्ही थंय जितल्या बेगीन थंयची मशिनरी थंयचें बिगडोवन उडोवप तितले बेगीन करतात आनी थंयचे सगळे पेशंट हांगा येतात हांव सरळ आरोप करता हो न्ही खरी खबर हा म्हजो प्रश्न आशिल्लो तो फुडें आशिल्लो हय. जर ते व्यवस्थीत चलताले म्हज्या सेंटराचेर जे कितें पळय जावं शकता तें जर जातालें जाल्यार पेशंट फुडें वचना बरोबर ना तीच म्हटल्यार सिस्टम सगळी System च इतली सारकी कोलॅप्स जाल्लेली आसा की सादो जोर येवपी पेशंट मेडिकलान वता हो मेडिकलान पावता बरोबर. आणि आता लोकांची सर कितें जाला लोकांची समजूत अशी जाल्या की आपूण थंय वचून टायम वेस्ट करच्या परस डायरेक्टूच मेडिकलान गेल्लो बरो हय. बट तो डायरेक्टूच उठ्ठा आणि मेडिकलान येता आनी मंत्र्याक सांगता फोन करता आपूण वता म्हणून आनी तेंच जालें न्ही सद्या आमदार इतले सवाय जाल्यात ते सगळे जाल बीजेपीन गेले न्ही सगळ्यांची कामां जातात ना आणि एक गजाल मुद्दम म्हाका सांगपाक जाय राजू सर की विश्वजीत राणे एज अ हेल्थ मिनिस्टर त्यांनी खुबश्यो बऱ्यो गजाली केल्या ह्या आमी तेही न्हयकारपाक शकना. ती चर्चा दुसरी आमी गजाल करपाक तांची एक म्हटल्यार ही सुद्धा एक्शन म्हटल्यार प्रॉम्प्ट त्यांनी रिपोर्टरान कंप्लेंट करतकूच त्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली ती एक्शन चुकली चुकीची आसत. झाली ओके हय. आणि ही फक्त पत्रकाराच्या बाबतींतूच न्हू सामान्य नागरीक सुद्धा जर तांकां फोन करीत जाल्यार ते अशा पद्दतीन ताका हेल्प करतात म्हणून येदी व्हडली आयज तेंच्या कडल्यान चूक घडली ऑपोजिशनाचे आमदार आमकां खंयच उलयतना दिसोंक ना कित्याक कारण तेंच्याय मतदारसंघातल्या लोकांची गरज आसता ते फोन करतात म्हाजो पेशंट असो असो सो ही इज व्हेरी हेल्पफूल पूण जाला अशें की ह्या हेल्पफुलान प्रश्न सुटावो जायना आमकां सिस्टम जाग्यार उडोवपाक जाय एक्झॅक्टली सो सिस्टम तूं कशी सजेस्ट करता हां सिस्टम आतां हांव तुमकां एग्जाम्पल सांगता आमकां मेडिकलान जशें तुमी सांगलें 4 येवन न्हिदता बाबडे पेशंट मागीर ओपीडीच्या नंबरा खातीर धडपडटा तळमळटा पूर्ण दीस थंय सामको हें करता आनी मेडिकलान तुमकां खबर आहा झुंबड सामकी पेशंटाची तेची चिंता आमकां ना त्या टुरिस्टाक टॅक्सी कशी फास्ट मेळना पळय आनी त्याच्या खातीर ॲप एग्रिगेटर कित्याक जावं पळय हेचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा हीच तकली जर आमी थंय वापरीत तुका पर्यटकाचे पळोवयात आमी
आमच्या लोकांचे थंय जे हाल जातात ती सिस्टम कशी हो विषय आता तो हो विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री जालो म्हणून हो विषय हो आता इतली वर्सां आमी पत्रकार म्हणूनय तो सातत्यान मांडीत आसात पूण तेच्या कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. आता जाता पळया कितें तें एक म्हटल्यार थंय लायन लागता तितून वेगवेगळ्या प्रकारचे पेशंट असतात. कांय पेशंट अशे आसता की तळमळटात पोटान दुखता तो सांगूं शकना ताका इमिजिएट पूण ताका ते सगळो प्रोसेस कंप्लीट करून ओपीडीन वचोंक जाय तो म्हणसर तो जालो जाम. सिनियर सिटीजना खातीर वेगळी लायन आसता. ते सिनियर सिटीजन इतले आनी तुमकां खबर आसा सिनियर सिटीजनांक चड प्रॉब्लम असतात त्या खातीर तेंची व्हडली लायनचो नंबर लागलो सुद्दां जाल्यार थंय जी सिस्टम आसा ती सिस्टम इतली क्रूर की ती सिस्टम पळयल्या उपरांत ज्या मनशाक कसलोच पर्याय ना जो मनीस प्रायवेटान वचून ट्रिटमेंट घेवपाक एफोर्ड करपाक शकना तोच मनीस थंय नेमको उरता आनी तो स्वताकूच दोश दिता की हीच आपली लायकी काय म्हणून जगपाची. सिस्टम जी पळय आमी उलयतात तूं म्हणलें एक बरोबर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ही सक्षम करची पडटली एक जालें. दुसरें म्हाका एक सांगात IMA तुमची गोंयांतली एक प्रमुख अशी बॉडी तुमी जो एकूण मेडिकल फेसिलिटीज त्रुटी अन्याय हाजेर विचार करता. तुमकां सरकारान केन्ना आतां सुपर स्पेशलिटी कॅन्सर हॉस्पिटल येता हें हॉस्पिटल आनीक सुसज्ज करपाचो प्रयत्न जाता केन्ना कन्सल्ट केल्यात? हांव आतां प्रेसिडेंट जाला तेन्नाच्यान हांवें लेप्रसी इरेडिकेशन ट्युबरक्युलोसीस इरेडिकेशन ह्या विशयांचेर मलेरिया इरेडिकेशन ह्या विशयांचेर आमकां कन्सल्ट करतात इतलें म्हाका खबर आसा. ओके ह्यो जाल्यार मोहीम हय ह्यो जाल्यार मोहीम थंय तुमची मदत जायच सुपर स्पेशल थंय तुमची मदत जायत नाल्यार इम्प्लिमेंटेशन जावपाना. हांव म्हणटा तें अशें की हॉस्पिटल बरे तरेन जावपाक तें बरे तरेन चलता काय ना हाजे खातीर एक तटस्थ बॉडी जाय न्ही नदर दवरपाक. सगळेच मंत्री कसो करतलो? सगळेच विधानसभेन सगळेच प्रश्न येतले अशें ना न्ही. सो तुमकां अशे तरेन खंय कन्सल्ट करनात थंय एडवायजरी बॉडी तरी आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन? म्हाका खबर ना आमची ना तुमची ना IMA पण तुमकां कोण IMA म्हणून IMA ना IMA कुशीकूच दवरल्या पण आमी सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या प्रोग्रामांनी भाग घेता म्हणजे पोलिओ आसत बाकी हे सगळे सांगले ते प्लस आमी रेग्युलर कॅम्प्स घेत आसता. IMAचे डॉक्टर्स प्रत्येक आपापले ब्रँचीत थंय मेडिकल कॅम्प्स घेता आयतारचे तांकां शक्य आसा त्या प्रमाण वेगवेगळे डेज आसता डायबिटीस जे डे आसता त्या दिसा आमी हें करता आणि आमचे पद्दतीन काम चालू आसता. पण गव्हर्मेंटान अशें आमचो सहभाग घेवन ह्यो गोश्टी केल्या अशें खंयच तुमकां एक बरी संद मेळ्ळी. हांव लायमलायटा येवपाक म्हणपा न्ही कारण IMA सदांच लायमलायटान आसता बऱ्या कामा खातीर आसता. मातशें सरकाराचेर इल्लें प्रेशर हाडपाक कारण निमाणें दोन भशेन कामां जातात. एक बरे भशेन वागून तुमी म्हणले लेप्रसी आनी बाकीच्या कार्यावळींत तुमी सहभागी जातात. दुसरो तुमचो एक रोलय आहा सरकारचें कान धरपाचो आसा. पण कशें आसा की IMA म्हणटा ती एक इंडिपेंडंट बॉडी आणि तांकांय थोडेशें सरकाराचेर अवलंबून रावपाचें आसता कांय वेळा. ताका लागून हांव एक वेळ कान धरीन कित्याक म्हजी ती हें आसा पण बाकीचे हांव नकळ ना पण फुडें तशे तरेचे लोक IMAचेर येवपाक तांकां एक धाडस आसा आनी आक्रमकतेन ते आपले कार्यावळी IMA एक बरी बॉडी आमकां सुपरवायज करपी बॉडी म्हणून गव्हर्मेंटाचें हें आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एक्झॅक्टली डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां हें करता म्हणजे आज सुद्दां आमचें दिलासा जें आसा IMA फंडाचें चॅरिटेबल ट्रस्ट बरोबर तांकां तांणी हें दिलां एवॉर्ड दिला फॉर गुड सोशल सर्वीस. बरोबर सो एवॉर्ड दिलो म्हणून तुमी त्या खातीर हें न्ही आमी उरळून वचना कारण हय पण आमी तांच्या हातून आसा इतलें एक IMAचो रोल फक्त लेप्रसी प्रोग्राम राबोवप इतलोच आसा काय कान धरपाक जाय? ना कान धरपाकूच जाय आणि IMA शूड रिप्रेझेंट पब्लीक टू सॉल्व देअर मेडिकल इश्यूज. बरोबर. आणि एक महत्वाचो प्रश्न राजू सर ह्या सगळ्या घडणुकींतल्यान म्हटल्यार आयज जें एजिटेशन दोतोरांनी केलें दोतोरांनी सांगलें की बरें दिसलें तांकां की IMA प्रत्यक्षात नसतना दोतोर एकठांय जावन एजिटेशन करपाची मनोवृत्ती अजूनय आसा. आणि VIP कल्चर जो मेडिकलान चल्ला ताका तांणी विरोध केलो. पुणून म्हाका एक भंय आतां इतलोच दिसता की VIP कल्चर आसचो न्हू ह्या बाबतींत कोणाचेच दुमत ना पूण हाचो अर्थ फाल्यां दोतोर तशेंच वागतले आनी कोण तरी कंप्लेन करतलो जाल्यार VIP कल्चर हांगा चलचो ना अशें जावचें न्हू. म्हणजे शिस्त सारकी परत आतां विश्वजीत राणेन आज परत म्हणलां आपण दुसरे खेपे माफी मागता हाजो अर्थ असो न्ही की आपूण जें कितें थंय चल्लां तें दोळ्यांनी उक्ते दोळ्यांनी पळयतलो आपूण जंय शिस्त हाडपाचो प्रयत्न आपूण करतलोच. पण त्याच बरोबर सांगता आतां मेडिकलान खंयच्याय वॉर्डान तूं चल बाबाक फोन करतलो बाबाक सांगतलो हे जे पळय आसा न्ही कल्चर हेंय बंद जावपाक जाय. ना ते कल्चर जाला तो आसाच 70 कारण जेन्ना चंक ऑफ एम्प्लॉईज
चंक ऑफ लोक हे एकाच ठरावीक भागातले जेन्ना थंय काम करतात तेन्ना मागीर ही अशी वृत्ती ही ऑटोमॅटिक तयार जाता कोण बेपरवा, प्रत्येक कोणाक म्हटल्यार करून सादो म्हणजे दोतोर सुद्धा जर अधिकारान कोणाक तरी आपल्या सबऑर्डिनेटाक जर सांगत अरे बाबा तूं काम सारको कित्याक करिना तो सोमतोच धमक्यो दिता दोतोराक सो थंयसरली तेच तुमकां सांगता की टोटल स्ट्रक्चर आनी सिस्टम कॉलॅप्स जाल्या ती जाग्यार घालतलो तेचेर व्यवस्थीत पद्दतीन कॉन्सन्ट्रेट करून शिस्तबद्ध अभ्यास करून ती ताका राजकीय आणि व्यवस्थापकीय उपाय सोदचे पडटले 100%. तू मान्य आसा राजकीय एज वेल एज व्यवस्थापकीय मॅनेजमेंट येस राजकीय इतक्या खातीर हांव म्हणटा की हे सगळे पळय राजकीय जे पळय कडबोळे जालां तेही बंद करचे पडटले ना शिवाय हें चलचें ना हातून म्हाका एक शेर याद जाता हय. म्हणजे जो ह्या हाका योग्य आसा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए येस वाह वाह Perfect. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता दोतोर तूं आनी किशोर तुमी दोगी जाण आयले एक गजाल हातूंतल्यान आमी मान्य करतात तुवें तें म्हणलें की विश्वजीत राणे एक एफिशियंट कार्यक्षम मंत्री ताणें मेडिकल कॉलेज फाटल्या 10 वर्सां नाशिल्ली खुबश्यो बऱ्यो गजाली बऱ्यो गजाली केल्यो Definitely. पूण खंयच्याच पद्दतीची अरेरावी हुकुमशाही आनी अशे तरेचे एरोगन्स खपोवन घेवप जायना IMAचोय रोल येता IMAकय फक्त एक घटना घडली आनी तुमी प्रेस नोट काडलो आनी गार्ड एक दीस केन्ना निदांतल्यान जागे जाले आनी आयले आनी एज्युटेशन केलें इतलें चलचें ना आमकां ही वेवस्था सुदारपाची गरज आसा आनी ही वेवस्था सुदारतलो जाल्यार म्हाका दिसता पूर्ण राजकीय आनी वेवस्थापकीय अशे उपाय सोदचे पडटले आनी ते खर जावचे पडटले अशें हांव मागतां तुम्ही दोगी जाण कार्यावळीक आयले हांव तुमचो उपकार मानता धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक TV.